वर्साचो सादो काळ 26वो आयतार. लोकगंतीच्या पुस्तका वेले वाचो. अध्याय 11 ओवी 25 ते 29. त्या दिसांनी सर्वेस्पर कुपान देवून आयलो आनी मोजेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सवें ओत्मो आसलो तांतलो थोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर ओत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. दोग मनीस पेडण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय ओत्मो देंवलो. जरूय ते तंबूशी वचूंक नासले, तरी नेमलोल्या मोदें तांची नांवां आसलीं. तांणी पेडण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तरणाटो ही खबर मोजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मेदाद पेडण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरग्याथान मोजेसाचो सेवक आसलोलो तो नूनाचो पूत जोसिये अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या धोनया मोजेसा, तांकां मना कर. पूण मोजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासो तूं निड्डुका करताय? सर्वेस्पराची सगळी पर्जा प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान ताचे भितर आपलो ओत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा, नितीच्यो, काळजाचो संतोष. भाग्योन जाकोबाची चिटी वेले वाचो. अध्याय 5 ओवी 1 ते 6. भावा भयणानो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचे आसा त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सासेन केल्ल्यात. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कोलोम लागल्या आनी ही ताची कोलोम तुमचे आड गोवाय दितली आनी उज्या पुरी तुमचे मांस खातली. संपूंक पावल्यात तसल्या निमाण्या दिसांक तुमी ग्रेस्तायक्यो पुंजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक जी तुमी मजुरी दिवंक ना ती आतां तुमचे आड बोब मारता आनी तांच्या हाल हुयेलेचो साथ दोलबाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला. ह्या संवसारान तुमचें जिवीत सुस्त आनी कामचाराचें जालां. पिडापीड दिवन तुमी मातल्यात. निरअपराधांचेर फॉर्मोन मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचे आड बोल करूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सुवावान उलोवन जेजूक म्हटलें, गुरुजी आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हटलें, ताका मना करूं नाकांत, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयतसो कोणूच ना. तो आमचेर आड ना, तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता,
तुम्ही क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्रभर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पूण बाबार धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूय वायट देख दीत जाल्यार गाडू ओडता तसले एक दात्याचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दोरयान उडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून येमकोणान पालोना तसल्या उज्यान वेच्या परस रुडो जावन जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो कातर. 2 पांय आसून येमकोणान तुका उडयलोल्या परस थोटो जावन सासणाच्या जिवितान भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सुयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून येमकोणान तुका उडयलोल्या परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका अदीक बरें. थंय येमकोणान ताचो किडो मरोना आनी उजो केन्नाच पालोवना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.